अयोध्येत राम मूर्ती प्रतिष्ठापना दिसा म्हळ्यारूच 22 जानेराक चिकन मटन फास्ट फूड तशेंच सोरो विकपी वेवसायिकांनी दुकानां बंद दवरची अशें आवाहन कुमारजुंवे पंचायतीन केलां। कुमारजुंवेच्या श्रीराम मंदिरांत ह्या दिसा व्हड सुवाळ्याचें आयोजन केलां, ताका लागून संबंधीत वेवसायिकांनी सहकार्य करचें असो उलो पंचायतीन मारला। ग्रामपंचायत कुंभुरजुवा तिसवाडी हांच्यांनी एक सूचना जाहीर केला, ती म्हटल्यार अयोध्या हांगासर म्हणजे 22 जानेवारी सोमारा अयोध्या हांगासर एक मोठो उत्सव जावपाचो आसा। तो सगळ्यांकूच खबर आसा, तो म्हटल्यार राम मूर्ती प्राण प्रतिष्ठा हो उत्सव अयोध्या हांगासर जावपाचो आसा। आनी गोंयभरात सगळी कडेन तयारी ही चालू आसा। प्रत्येक गांवांनी देवळांनी हो राम मंदिर जे आसतले किंवा आनीक जी मंदिर आसतली थंयसर हो उत्सव मनयलो वयतलो। जाल्यार ग्रामपंचायत कुंभुरजुवा तिसवाडी हांच्यांनी एक सूचना काडल्या, ती म्हटल्यार तेंच्या गांवान जी चिकन मटन चायनीज ढाबा किंवा जी हॉटेलांनी नुस्तें मेळटा चिकन मेळटा ती हॉटेलां आसतली ती सगळी बंद दवरपाची। देशी विदेशी सोरो ज्या हॉटेलांनी ज्या दुकानांनी मेळटा ते दुकान बंद दवरपाचे। आनी हो जो उत्सव आसा तो सारको व्हडलो म्हणजे व्हडल्या दबाज्यान करपाचो आसा अयोध्या हांगासर। जाल्यार गोंयान सुद्दां तशेंच हांगासर करपाचो आसा। आनी ही जी सूचना दिल्या ती म्हटल्यार कुंभुरजुव्या हांगासर दिल्लेली आसा। तांच्यांनी ह्या सूचने ही जी सूचना आसा ताची दखल घेवपाक जाय आनी श्री राम उत्सव जो आसा तो सगळ्यांनी बऱ्या उमेदीन सारको मनोवपाक जाय। सगळ्यांनी दखल घेवपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईत, हांव वर्षा आश्वेकर।